BJP सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो सामको भ्रश्टाचारी जाल्लो आसा आनी ह्या भ्रश्टाचाराक कसो एक्सपोज करपाचो हेज्या बाबतींत थोड्यां डिस्कशन आमचें जाल्लें आसा. सो आमकां जाता तितले जे गोंयचे इश्यूज आसा ते जाता तितले आमी घेतले आनी गोंयकारांक म्हटल्यार आयज तुमी पळयता गोंयान कशें अंधाधुंदी चल्ला, करप्शन लेवल वाडलेलें आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा, जावं तुमी पळयता आसतलो मेगा प्रोजेक्ट्स येता, लँड यूज चेंज जाता, अशे कितलेशे इश्यूज गोंयान आमकां दिसून येता. ह्या इश्यूज जाता लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी कितली वायट पद्दतीन दिसता आमकां. सो हें सगळें जें आसा तें आमी कशें घेवपाचें आनी कशें प्रश्न मांडपाचे हेज्या बाबतींत आयज डिस्कशन आमचें जालें. तुका दिसना मिटींग जाल्ली सो तेजेर कितें जालें तीच ऑपोजिशन मिटिंगेक आमी सेम डिस्कशन केलें की खंयचे पॉयंट्स आतां कोणा कोणा एलेक्यूज जागलेले आसा, बाकीचे कॉलिंग एटेन्शन्स जावं बाकीचे हितून कशें ह्या सरकाराक आमी घेरावपाक शकता हेज्या बाबतींत आमी उलयले आनी तेच पॉयंट आमी घेवन फुडें वयतले. कित्याक आयज तुमी पळयता की हो सरकार निर्लज जाल्लो आसा, तांकां मात्तूय कांय पडलेलें ना. BJPचे जितले यंत्रणा चल्ल्या ती आपणाची बॉल्सां भरपाक चल्ल्या आनी हप्त्यागिरी जी आसा ती हप्त्यागिरी करपाक चल्ल्या. आपूण जावन गोंयकारांचें हित राखपाक जाय, गोंयकारांची अस्तित्व राखपाक हे आपूण कांयच एफर्ट्स घालना. आयज भायरसून येता तांकां हे फर्स्ट प्राधान्य दिता आनी गोंयकारांक मागीर फाटीं उडयता. सो हेकाच लागून आमी आमचो ठामपणे सगळ्यांनी मेळून डिसिजन घेतलेलो आसा की कशेय भशेन हांकां आमी धारेर दवरतले म्हणून. गिरीश तुका दिसना ऑपोजिशनाची मिटींग लेट जावची बिकॉज जेडपी इलेक्शनमध्ये तुमची काँग्रेसीन तुमची अलायन्स सोडलेली सो तुमी एज अ आमदार काँग्रेसा वांगडा आसतले पळय आमी सगळे ऑपोजिशन आमदार आसले, आयज सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन आमदार आसले. आमी म्हणटा की जेन्ना इश्यू बेस्ड आसा आयज गोंयचे जितले इश्यूज आसा आनी खर इश्यूज आसा ते इश्यूज घेवन आमी फुडें वयता. आमी विधानसभेन वचून जेन्ना मांडटा तेन्ना विरोधक म्हणून आवाज करता आनी जो BJP सरकार आसा, ज्या सरकारान आयज अंधाधुंदीचो कारबार केल्लो आसा हेज्या विरोध आमी प्रदर्शन करीत आसता. गेले त्या विधानसभेनूय केलें, ह्याय विधानसभेन आमी करतले. म्हाका एक युनिटी मॉल वा मेगा प्रकल्प हेजेर तुमी डिस्कशन मागतले. पळय आमी हेज्या बाबतीनूय डिस्कशन केल्लें आसा आनी हेजेर कित्याक हे मोठो विशय आसा. आतां चिंबला गांवचे सगळे लोक थंय बसलेले आसा, उपोशणाक बसलेले आसा. सो हेज्या बाबतीनूय आमचो डिस्कशन हें जातलें. आमकां जाय कित्याक हेज्या पयलीं हांवें विधानसभेनूय काडलेलो, आतांय आमी काडटले. आमकां जाय की हो सरकार जे सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट हाडटा, हे प्रोजेक्ट बंद उडोवन ते काबार करपाक लागून. सो फुडें जें आसा जे सरकाराक कितें तेंचें रॉंग जाल्लें आसा तें आमी तांकां सारकें दाखयतले. गिरीश तुका दिसना मिटींग तुमी लेट केलीशी ऑपोजिशन मिटींग तुमची लेट जालीशी पयलीं जावपाक जाय न्हू क्वेश्चन बी पळय घालचे कशें आसा ही ऑपोजिशन मिटींग जी आसा ती LOP कॉल आवट करता. सो LOPन जेन्ना कॉल आवट केली तेन्ना आमी पावले आनी आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय आमी मांडले. आतां तुमी तो प्रश्न जो आसा तो LOPक विचारलेलो म्हाज्या दिसपान बरो, कित्याक LOPच्या थ्रू त्यो मिटींगी कंडक्ट जाता. सो ते म्हाका दिसता LOP तुमकां सारको सांगूं शकता. तुम्ही काल न्ही सीएमान कितें सांगलें की आपूण गोंयार लेक सुरक्षीत उरतले आनी चर्चेची तयारी आसा आपली येवचे. तुमी कितें चर्चा करपाक पळय कशें आसा ही चर्चेची तयारी म्हाका दिसता पयलू जावपाक जाय. प्रत्येक गोश्ट जी आसा जी लोक जेन्ना तेंचे नजरेक हाडटा तेन्ना जावपाक जायना. तुमी पयलू सगळें पळोवपाक जाय. आनी तोयार लेक जे आसा ताका तुमी सायडीच्यान पळयात, ताका वॉटर रिजर्वस आसता. तुका जे उदक जें आसा तें ग्रावंड वॉटर आसता तो पोटान धरून सकयल देंवता उदक आख्खे तोयार लेकार देंवता. सो हें जें सगळी सायंटिफीक स्टडी जी आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तुमी समज अशे प्रोजेक्ट हाडीत रावले, तुमी एक युनिटी मॉल प्रशासन अशें हाडीत रावले जाल्यार तो तोयार लेक जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा तो काबार जातलो, नश्ट जातलो. हेजी दखनाय म्हाका दिसता पयलू मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय, ना की ठोपून प्रोजेक्ट. जेन्ना विरोधान आतां येयले, आतां एक तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे म्हणटा की लोक खंय प्रायवेट प्रोजेक्टांक ओपोज करिना, गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसता तांकां ओपोज करता. हांव तांकां एक सांगपाक सोदतां, लोक सगळ्या प्रोजेक्टाक जे हानिकारक आसा, गांवाक लागून इफेक्ट जाता तसल्या प्रोजेक्टांक ओपोज करता. तो कोणाचोय आसूं, तो प्रायवेट आसूं जावं तो गव्हर्मेंट आसूं. आनी लोकांक रायट आसा, कित्याक ह्या डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की असले प्रोजेक्टाचे विरोध, जे प्रोजेक्ट आमच्या सैमाक हानिकारक आसा, आमच्या गांवाक लागून हानिकारक आसा, हेज्या विरोध उलोवपाक लागून. हे आमचो अधिकार आसा. हो अधिकार आमी घेवन जस्टीस हो मागता. आनी तें म्हणपाक शकना आतां प्रायवेट प्रोजेक्ट आनी कितें आसा. आमी प्रायवेट प्रोजेक्टा विरुद्धूय लढो हो लोकांचो आसा आनी हेका पॉलिटिकल कांय ना, हो गांवच्या लोकांची फायट आसा. आतां पॉलिटिकल म्हणून तुमी लोकांक पिश्यान काडपाक सोदनाका. हो गांवच्या लोकांचो लढो आसा आनी ह्या गांवच्या लोकांच्या लढ्या वांगडा आमी सहभागी जातले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.